गोयची मायनिंग केस सुप्रीम कोर्टात असताना सरकारान मायनिंग स्कॅमाचेर क्रायम ब्रांचीत FIR घालप हो मोठो फार्स. FIRाक अर्थ ना अशें काँग्रेस म्हणटा. सरकारान मायनिंग प्रकरण क्रायम ब्रांचीक दिल्या उपरांत क्रायम ब्रांचीन सोमारा FIR घाल्लो. फाटल्या काँग्रेस सरकारांतले कांय मंत्री आमदारांचो शहा आयोगान उल्लेख केला म्हूण मिडियान विचारल्यार काँग्रेसीचो म्हणयारो ताचेर थेट जाप दिना. मायनिंगाचे प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन पावलें खरें, पूण केस सुप्रीम कोर्टान आशिल्ल्यान हे गजालीक सध्या कितें म्हत्व हाचे वयल्यान सध्या राजकीय मळार वेगवेगळ्यो प्रतिक्रिया येवंक लागल्यात. गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन FIR नोंद केला. काँग्रेसीन हे गजालीक येवकार दिलो, मात तांचे कोतान ताका आतां अर्थ ना. In fact, the Chief Minister is on record saying that previously he has said who is the Shah Commission. Now if he has filed a report, if he has filed a FIR based on the Shah Commission report, there is in fact we welcome. There is no question of any disparity as far as that is concerned. But I feel that since the matter is seized in the Supreme Court, more likely we wait for the decision of the Supreme Court, and then only we can decide about the course of action. It only appears that this type of registration of FIRs is just as a farce. CEC, PAC आणि शाह आयोगाचे अहवालाचो आधार घेवन खण खात्यान कागाळ केल्या. ह्या अहवालांत काँग्रेसीच्या फाटल्या सरकारांतले कांय मंत्री आनी आमदारांचोय उल्लेख आसा. ताचेर विचारल्यार काँग्रेस थेट जाप दिना. काँग्रेसीन कुंकळे NITचोय मुद्दो काडलो. कुंकळेचे NITक पालिका विरोध करता. काँग्रेस म्हणटा सरकारान थळाव्यांक पयलीं विश्वासांत घेवचें. तो ओपोज करता आणि हेच रेझोल्युशन म्युनिसिपल काउन्सिलान गेला तर राजनाथ बाबांनी म्हणलं ते वी आर ओपोजिंग इट. वी आर at this stage we are not demanding anything. We are opposing as a कुंकोळकर. Congress stand very clear. We are not opposing NIT in the state. But as far as Kukolkars are concerned, party stand is take the people into confidence. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. गोंय सरकारान मायनिंगावेली बंदी काडली म्हूण सुप्रीम कोर्ट बंदी फाटीं घेवचें ना. बंदी फाटीं घेवपाची गजाल डिसेंबरांतच करपाक जाय आशिल्ली अशें मायनिंगांतले कामगार फुडारी म्हणटात. मुख्यमंत्र्यान अधिसुचोवणी काडून उतर खरें करचें अशेंय फुडारी म्हणटात. सरकार मायनिंगावेली स्थगिती फाटीं घेवंक सोदता म्हूण कांय दिसाळ्यांनी खबरो हाडिल्ल्यान फ्रंटाच्या सांखळे जाल्ल्या बसकेंत फुडाऱ्यांनी हो विशय काडलो. मायनिंगांतल्या लोकांचे दुसरे पावंड्यावेलें आंदोलन सोमारा सावन मायनिंग तालुक्यांनी सुरू जालें. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सोमारा सांखळे जाहीर सभा घेतली. सभेक कामगार फुडारी, सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत आनी मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले ट्रकवाले कामगार आशिल्ले. सरकारान गोंयच्या मायनिंगाचेर हाडिल्ली स्थगिती फाटीं घेवपाचें थारायलां अशी खबर 1-2 दिसाळ्यांनी दिल्या. फुडाऱ्यांनी सभेन हो विशय काडलो. Instead of really knocking at the correct door at the right place, he is only in show business. This is all show business. He should have done it on 18th of December 2012 when we gave a call to him. Now it has what effect is that? Amka Munis Morpak Pawla, he is in ICU. Supreme Court has पत्र बरेली म्हणून Supreme Court मागणी चालू करचो ना. लोकांनी रस्ते येवचे पडटले. मायनिंग उगडटा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर करा म्हटले म्हणून मुख्यमंत्र्यान आपण गोंयचे मायनिंग चालू करचो म्हटले म्हणून मायनिंग चालू जावचें ना लक्षात दवरा. जोपर्यंत जनतेचें आंदोलन चालू ना, जोपर्यंत जनतेच्या दरबारात खर बिगडे ना उजो ना, तोपर्यंत जावं गोंयचो मुख्यमंत्री जावं सुप्रीम कोर्ट क्षमा मागतले. सांखळेच्या आमदारान खणीचेर निंबून आशिल्ल्यांच्या आंदोलनाक तेंको दिला. मायनिंग सुरू जावपाक जाय त्या खातीर किती मुवमेंट जाता आनी किती आंदोलन जाता आसत. ओके, बट त्या आंदोलना बरोबर सदांच आसतलो. 29 ऑगस्टाक पणजे जावपा आशिल्ले मायनिंग लोकांचे महासभेक लोकांक जमोवपाचे यत्न हे तालुक्यांतले सभांनी जातले. मायनिंग सुरू जावचें म्हूण राज्य, केंद्र सरकार आनी सुप्रीम कोर्टाचेर दबाव हाडपा खातीर आंदोलन खर करपाचें मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या फुडाऱ्यांनी थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.
डान्स बार म्हूण दुबावावेल्यान कांय बारां बंद जातकच कळंगूट पंचायतीन खर भुमिका घेतल्या. अशा प्रकरणांनी घुसपल्ल्या आस्थापनाचो परवानोच रद्द करतले असो थाराव पंचायतीन घेतला. फुडल्या पर्यटन मोसमात अशे क्लब, पब वा डिस्कोथेक मेळ्यार ते बंद उडयतले अशें पंचायत म्हणटा. धाड घाली तेन्ना एका बार्रांत चलयो अर्धनग्न परिस्थितीत नाचतना मेळ्यो अशें ते म्हणटात. कळंगूट वाठारांतले सगळे डिस्को आनी नायट क्लब बंद करपाचो थाराव कळंगूट ग्रामपंचायतीन पास केला. आमी न्ही 16 आमची मिटींग जाल्ली 16 आनी आमी डिस्को आनी नायट क्लब हे बंद करपाचेच रेजोल्यूशन घेतलें. लायसन्स नासलें तेंची, फक्त आमी दिल्ले रेस्टॉरंटाक. कळंगूट वाठारांत डान्स बार चलोवंक दिवचो ना अशी घोशणा कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्ली. महफिल बार आदी बंद जाल्ले 1.5 वर्स पयलीं जेन्ना आमचो सरकार निवडून येयलो तेन्नाय बंद जाल्ले. पयलीं 7 वर्सां चालू आहले ते अंडर पॉलिटिकल पेट्रोनेज आमी बंद केल्ले. परत आतां तेणी चालू करपाचो प्रयत्न केलो, ते बंद केला. होम मिनिस्टर इज व्हेरी क्लियर, MLA इज व्हेरी क्लियर, पंचायतीनूय क्लियर केला की दे हॅव नॉट गिवन एनी परमिशन लायसन्सीस एज फार एज डान्स बार इज कन्सर्न. आतां कांय लोकां कडेन बार लायसन आहा आदीसून घेतलेले तेणी. रेस्टॉरंट एंड बार म्हणून जेन्ना ओपन जाता तेन्ना बार लायसन घेता. एवरी इयर ते रिन्यू जाता. So based on that, I am making a letter to the Honorable Chief Minister. आदी जितकी डान्स बार आहली आनी ते परतून एक 6 म्हयने जाले, 1 वर्स जाले उपरांत ट्राय करता ओपन करपाक इन द सेम स्टायल डान्स बार. हेंचे जी बार लायसनां अजुनूय पासून रिन्यू जाल्ली आहा ती खंय तरी कॅन्सल करपाक. कळंगूट पंचायत वांगडी जोसेफ सिकेरा लागीं हे विशीं विचारले तेन्ना तांणी ह्या थारावा विशीं खोलायेन म्हायती दिली. जोसेफ सिकेर म्हणटा, कळंगूट वाठारांतले 5 दुबावीत डान्स बार पुलिसांनी बंद केल्ल्यान पंचायत बसकेन ह्या प्रस्नाचेर भासाभास केली. महफिल, द बागा, रियो, इनोस ही ती बार्रां. एका बार्रांत तर अर्धनग्न चलयो नाचतना पळोवन आमकां शॉक बसलो. कळंगूट पंचायतीन हो थाराव चालीक लायलो जाल्यार कळंगूट वाठारांतले जायते फामाद क्लब बंद पडूं येता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर श्याम सुंदर फट्टे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.